काय कोर्टान सांगलें कोर्टाचे जजमेंटान सांगलें गेलें हांव क्लियर आसा जेन्ना तुमकां 1 वर्स मेळटालें बायपोल लढून फोंड्याच्या लोकांक एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बेगींतल्या बेगीन दिवप हे इलेक्शन कमिशनान एन्श्योर करून जाय आनी अशें सिच्युएशन कित्याक हाडलें जातून आतां तांकां 6 म्हयने ना आनी आतां अनेक कितलेक म्हयने इलेक्शन थंयसर रिप्रेझेंटेटिव्ह ना सो हें जावंक आनी कायद्या प्रमाणे जर 1 वर्साचें लिमीट आशिल्लें तर इलेक्शन कमिशनानूच कायद्या प्रमाणे तारीख सारकी हाडूंक जाय आशिल्ली ह्या इलेक्शन ह्या दिसा पयलीं जावपूच जाय सो दॅट वी कॅन गीव 1 year एमएलए सरकारचा रोल काय ना तुमकां आसतलो इलेक्शन कमिशनाक नात येवंक जाय सरकाराक ना म्हणपाक आमचो हो डेट कोर्टाच्या निर्णयाचे तुम्ही स्वागत करतात म्हणलें ना हांव स्वागत करना इट्स अ ट्रेजेडी कितें जालें तें पण हायकोर्टान लॉ इंटरप्रिट करून तो लेड डावन केला कळ्ळें ताच्या फुडें कायदो सुप्रीम आमकां जो विकसीत भारत म्हणटा न्हय आमकां कायदो सारको पाळप हे आयल्या शिवाय ताका आमी काय ना इकॉनॉमी व्हडली जाली म्हणून फक्त जायना वी हॅव टू हॅव रूल ऑफ लॉ आनी ते येवपाक जे इन्स्टिट्यूशन्स आसा तांणी पयलीं कायदो पाळपाक जाय इलेक्शन कमिशना कडल्यान अपेक्षा आसा की 1 वर्स जर टर्म दिवपाक येताली जाल्यार तांणी त्याच्या ती डेट केन्ना फिक्स करपाची हांव म्हणना नेक्स्ट डे पण आशिल्ले न्ही थोडे म्हयने ते कितें थोड्याच म्हयन्यांनी चुकला 1 वर्स अशें न्ही की ते सोमतेच रोखडेच आयले 1 वर्स चुकता आनी तांकां आतां करचें पडलें और तांणी सांगपाचें की जावंक शकना पण जातालें न्ही कोर्टान लॉ सांगलो हांची चूक इलेक्शन कमिशनाक कायदा खबर नाशिल्लो काय म्हणलं दॅट शॉकिंग न्ही हांव म्हणटा दॅट इज द शॉकिंग पार्ट आय एम नॉट शॉक्ड दॅट वॉट हायकोर्ट हेज डन सगळे बाकीचे हांव आयकता ते म्हणटा वी आर शॉक्ड अबाउट द जजमेंट आय एम नॉट शॉक्ड अबाउट द जजमेंट हायकोर्ट कायदो पाळटले न्ही इंडिव्हिज्युअली बघत म्हणटा ते कितें ते आतां स्पेक्युलेशन सगळ्यांनी पॉलिटिकली हे सगळे हे करपाक विषय तोच आसा न्हू डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हे सरकारी खातें आसा ते डिलिमिटेशन करता ते करचे न्हू इलेक्शन कमिशनान करचे ते करिना कित्याक सो प्रोसेस हिस्ट्री इम्प्रूव सरकारी खातें आनी इलेक्शन कमिशन वांगडा थंयसर हे करता डावट्सान आसा उत्पन्न तुम्ही नरोवा कुंजरोवा स्पष्टपणे कित्याक म्हणना स्पष्टपणे म्हणना सरकारानूच फुडें फुडें धुकल्ला न्ही इलेक्शन पण इलेक्शन कमिशनान कायदो सांगून आपलो डे टू डू देअर फूट डावन सरकारानूच केला सगळे फुडें फुडें धुकलून पण इलेक्शन कमिशनान सांगूंक जाय आशिल्लें की ना दीस इज द फायनल कट ऑफ डेट ह्या दिसा इलेक्शन जातलें ऑब्वियसली तांणी सगळें रिप्रेझेंटेशन दिवप एक आमदार निवडून येवप 1 वर्सा खातीर हें करूंक जाय आतां ते आतां ओमिशन कमिशन पोल्युशन ते कितें हांव हें ना ते स्पेक्युलेशनूच जातलें